म्हादेचो इश्यू हांगा सध्या चाललेलो आसा त्या टायमार गोंयच्या कोणाक तरी कर्नाटक इलेक्शन धाडप एक Less जातली. कशें म्हणटा तुमी कशें आसा पळय त्यांचो डिमांड वेगळो आमचो डिमांड वेगळो आयकून घे तो म्हादय विशय हो भारतीय जनता पार्टी आसा अत्यंत आमकांय जिवाळ्याचो विशय आसा आनी त्यामुळे तो जो कितें पळय लिगल बॅटल जें कितें करपाक जाय थंय सरकार खंयच कमी पडूं ना आनी त्यामुळे ते सगळें हें आमी करतलेच आनी हें सगळें करता आसतना भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी आसा आनी नॅशनल पार्टीच्या वेळाचेर आमची जेन्ना विधानसभा निवडणूक आशिल्ली त्या वेळार मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकचे कार्यकर्ते आनी आमची सिस्टम आसा आमी म्हणजे काँग्रेस न्हय आमी देशभरा भितर वेगवेगळ्या राज्यांनी म्हणजे आमी 2022 निवडणुकी भितर महाराष्ट्र कर्नाटका नियर बाय जे असतात बॉर्डर स्टेट्स ते थंय येताच स्टार प्रचारक म्हणून मागीर बाकीच्या हातूंतल्यान येतात पण बेजिकली थंयचे ऑर्गनायज करपाक जे असतात पळय ते तशे येतात आमी हेच्या पयलीं हांव खानापूर आशिल्लो लास्ट इलेक्शनाक दामू कारवार आशिल्लो विनय तेंडुलकर हल्ल्याळ आशिल्लो त्यामुळे प्रत्येक जबाबदारी महाराष्ट्राची निवडणूक आसा महाराष्ट्र निवडणुकीक म्हजे कडेन एक निवडणुकीक म्हजे कडेन सावंतवाडी आशिल्ली तेजे पयलीं हांव कणकवली मतदारसंघात आशिल्लो तेजे पयलीं कुडाळ मतदारसंघात आशिल्लो आमचे मुख्यमंत्री त्या वेळाचेर म्हाका दिसता पनवेल आशिल्ले विनय तेंडुलकर हांगा आशिल्ले पेण आशिल्ले त्यामुळे आमी सगळे जाणीचो प्रथा म्हणजे आमी गेल्या निवडणुकीक फ्रॉम सिंधुदुर्ग अप टू पनवेल पर्यंतची सगळी जबाबदारी आमचे कडेन आशिल्ली आणि गेल्या निवडणुकीक कर्नाटकाची बेळगांवा पासून मेंगलोर पर्यंतची जबाबदारी आमच्या गोंया गोवा आसा तांचे कडेन त्यामुळे गोवा कर्नाटका महाराष्ट्र हे विषय जे असतात हे दोन गोष्टी आमी मिक्स करतात आमी हे करता आसतना खंयच्याच विशयाचेर कॉम्प्रोमायज करनात आमी हे करता जाचो अर्थ आमी म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज करता अशें ना म्हादय हो विशय आमचो वेगळो आसा सेंटर चडसो प्रेफरन्स कर्नाटकाक दिता मातेचो इश्यू कोण तो सेंटर हे पळय सेंटरान जरी कितें तूं म्हटलें आसत जाल्यार आमी त्या हाचेर कोर्टात जे वचूं जाय ते वचूनय आमी मेळिल्ले आसा काय ना म्हणजे खंयच आमी कॉम्प्रोमायज करचे ना पण गोवन जे आसा तेंचे भितर सेंटिमेंट घालून जातले अशें दिसना नाही ते अरे प्रॉब्लेम कशें आसा आमी तुमी लक्षात घेवंक जाय आमी रिजनल पार्टी न्हय आमची पार्टी जी आसा पळय सुरवातीक भारतीय जनता पार्टी सगळे बारीक जरी निवडणूक आसली न्ही जाल्यार आमकां महाराष्ट्रांतल्यान लोक येताले कर्नाटकांतल्यान आमी नवीन आशिल्ले आमी जेन्ना ते येतात त्या वेळार आमी तांकां मदत करपाक वतात आनी त्यामुळे तुमी जो मिक्स करता विशय पळय तो विशय वेगळो कारण पॉलिटिकल इलेक्शन जें आसता पळय त्या इलेक्शनात सदोदीत एकमेकाक मदत करपाक वचत म्हाका दिसता हांवें आउट ऑफ गोवा हांव कर्नाटका गेलो महाराष्ट्रा दमण दीव गेले आमी युपी गेले म्हाका दिसता एक निवडणुकीक मुख्यमंत्री हांगा आशिल्ले उत्तर प्रदेश आमची स्मृती इराणी जी निवडून कारण ते कशें आसता की नाही प्रॉब्लेम कशें आसा की एज अ तूं तुज्या विशयाकडच्यान वेगळो वचना न्ही निवडणुकीच्या वेळाचेर पूर्णपणे प्रत्येक निवडणुकीत आमी एकमेका कडले कार्यकर्ते येतात ते बेजिकली आमी गेले म्हणून थंय मतां वाडटा अशें न्ही किंवा ते गेले म्हणून मतां वाडटा न्ही पण ऑर्गनायझेशनचो कोण तरी मनीस त्या वचून ऑर्गनायज करचे पडटा त्या कामाक लागून वचप कांय चुका दिसून गेल्या भितर नाही अजिबात कांय चुकी ना हाचेर आनी म्हाका जें सांगूंक जाय आय हॅव क्लियर इट आनी म्हाका दिसता भितर कांय ना अरे भारतीय जनता पार्टी नॅशनल पार्टी आसा एक राज्याची निवडणूक जेन्ना जाता तेन्ना दुसऱ्या राज्यांतले कार्यकर्ते मदत करपाक वता तेन्ना आमची निवडणूक आशिल्ली त्या वेळाचेर पूर्णपणे कर्नाटकाचे कार्यकर्ते हांगा आयिल्ले त्यामुळे हे करतले म्हणजे आमी खंय तरी म्हादयचेर कॉम्प्रोमायज अजिबात करचे ना अजूनय हांव म्हणटा पूर्णपणे जे लिगल बॅटल झगडूंक जाय ते पूर्णपणे झगडटले न्याय मेळपर्यंत इलेक्शनाचो विशय आनी आमी वचून इलेक्शनाक सांगतले आमी आतां आयले म्हणून म्हादय चवशेन अजिबात जावचे ना थंय प्रेसान विचारले आमी तेच सांगतले हांगा आयले आसत पण म्हादय हें करपाक न्ही म्हादय आमच्या वचून आमकां अरे डेफिनेटली करले ते गट्स आसात आमकां आनी म्हणून आमी उलयतात